कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एका गांवान जो गिरी आणि आमचो सांगोळडा हेका कनेक्ट जाता आणि आज तुम्ही मुद्दाम पळया ही शेतां लोकांची जमनीर पडल्या आणि जमनीर पडून तेका कोंब आयल्या। हे दुःख कोणाक कळटा खबर हा? जेका घडटा पळय तेकाच हे दुःख कळटा। लोक बाबडो कित्याक आमी शेतकार, आमकां खबर आसा शेतान कशी मेहनत करची पडटा, शेता खातीर कितें करचें पडटा पळय तें। आनी लोकांनी बाबड्या इतले हे करून शेतां लावन आयज शेतां तेजी जमनीर पडिल्ली आसा। आयज दुःख दिसता, जी शेतां पडल्या पळय ताचें उलयतना कोण? आमदार तर पळोवनूच घेयना। पण हांव मागता ह्या आमदारा कडेन ही शेतांय पळय, जी खुर्ची मेळ्ळी म्हणून आज उडोव नाकात। कित्याक जी खुर्ची ह्याच लोकांनी तुका दिल्या, ह्याच जनतेन तुका दिल्या। आज त्या जनतेची, ह्या बारीक समाजाची जे शेतकार आहा आज तेजी शेतां धर्तरेक लागून आज तेका परत कोंब येयल्ले आसा आनी कोंब येवन ते शेतां पुरतली काय? हांव म्हणना तुमच्या खातीर जालें, नॅचरल जाता, पण तूं कांयच उलयना। कितें तरी उलय, शेतकारांक कितें दिवपाक जाय, कॉम्पन्सेशन कितें करपाक जाय। आमचो माननीय पयलींचो मंत्री बाब रवी नायक, लेट रवी नायक आयज तो संवसारांत ना, पण गेल्या वर्सा ताणें शेतकाऱ्यांक कितें तरी केल्लें आनी दिल्लें। हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता, आज ही शेतां अशी पडल्या, तुमी खंय तरी ह्या जनतेक, जे सालिगांवचेच न्हू पुरे गोंयचे ज्यांची जी शेतां आसा ती पिड्यार जाल्ली आसा, त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक कितें कॉम्पन्सेशन जे आसा पळय बऱ्या मार्जिनान तुमी दिवचे। शेतान रोयता, ट्रॅक्टर घालता, कोण आनीक खोरे घेवन येता तांकां कळना, ते बेश्टे आलायदे दाखोवपाक। पण आयज खरी गजाल गरज आसली तुमी शेतान देवपाक जाय आसले। जे कोण सुपां घेवन, जे कोण रोयताले आयज तेंच्यांनी शेतान देवपाची गरज आसली की शेतांचे कितें हाल जाला ते पळोवपाक। पण आयज ते कांयच उलयना, आयज कांयच उलोवंक वचना शेतकारांची कितें हालत जाल्या ती। पूण आयज हांव माननीय मंत्र्या कडेन, आमच्या हेजे कडेन, सीएमा कडेन मागता, जे कॉम्पन्सेशन ह्या शेतकारांक दिवपाक जाय ते तूं बेगीनूच अलॉट करचें आनी ह्या शेतकारांक ते कॉम्पन्सेशन दिवचें। आनी तरी बी थोड्यांची बारीक बारीक कितें उरल्या शेतां ती सुद्दां काडपाक तांकां मातशी मदत करची। कित्याक उदक जें आसा पळय पांया कडेन भरिल्लें आसा, आमी वयर आसा पण भितर वचत जाल्यार उदक पांया कडेन भरिल्लें आसा। पूण हो पावस वतलो काय रावतलो हाची कांयच गॅरंटी ना। उरलेली जी शेतां आसा ती बीन खंय तरी पडटली अशी दिसता आनी पावस पडून तेका वयल्या वयरूच कोंबडी येयल्ली आसा, तुमी पळोवंक शकता पळय फूल कोंबडी येयल्ली आसा हेका। आनी हे भात व्हरून कोणाक दितले, कितें करतले, खंय सुकयतले? हे जावचें ना। त्या खातीर रिक्वेस्ट तुमचे कडेन इतलेंच आसा की खंय ना खंय तरी शेतकारांक पळोवन घेवचें, शेतकारांचें दुख्ख समजचें आनी शेतकारांक बेगीनच्या बेगीन कॉम्पन्सेशन कितें आहा तें पूर्ण गोंयभर तुमी दिवचें।